रवींद्र भवन तुमचे जे काणकोण आसा ते सामको धबधबोच जालो ते फर्स्टूच पावसान. नाही नाही, एक गजाल आमकां समजून घेवपाची गरज आसा. म्हणजे रवींद्र भवनाक ताजे सुरवाती पासून म्हजें पूर्ण लक्ष आशिल्लें सामकें. आणि ताजें पूर्ण म्हणजे कन्स्ट्रक्शन पासून बाकी सगळे जे गजाली म्हणजे म्हजे थोडोसो आरोप जालो की हांवें म्हज्या बड्डे निमित्तान तें गडबडीक हांवें केलें अशा प्रकारचें. पण ते ताका त्या विधानाक कांय अर्थ ना की तें म्हज्या बड्डेक करूंक ना. म्हणजे 27 ऑगस्टाक ताची सुरवात हें केलें, ओपन केल्लें. आमी रानभाजी फेस्टिवल केल्लो, तुमकां याद जाता, त्या दिसाक आमी ओपन केल्लें. पूण म्हजो बड्डे हो 27 जुलयाक जालो. म्हणजे हे सगळें करता आसतना तातूंत ताजे नंतर तें रवींद्र भवन जातकच कंप्लिशन जातकच तें हँडओवर म्हणजे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाक गेलें. कारण आर्ट एंड कल्चरच्या लोकांनी म्हणजे जो स्टाफ आशिल्लो तांणी लक्ष दिवपाक जाय आशिल्लें. स्ट्रक्चराचो डिफेक्ट कांय ना थंय तशें पळयलें जाल्यार. म्हणजे हांव जेन्ना म्हणजे हांव पणजे आशिल्लो ज्या दीस उदक आयलें, सांजचो हांव पावलो थंय. आनी सांजचो पळयतकच JSIDC लोक आशिल्ले, बाकीचे लोक आशिल्ले, आमचे कार्यकर्ते आशिल्ले. आनी ते लक्षांत आयलें की जें गटार आशिल्लें तें जवळ जवळ अर्द मिटर सकयल आशिल्लें, म्हणजे मेन स्लेबा पासून. आनी ताजे उपरांत सकयल्यान तें जो गटराच्या समोर जो बाकीचो जो उदक वचपाचें ते होल आशिल्ले ते पूर्णपणे ब्लॉक जाल्ले. आनी ब्लॉक जाल्ले कारणान उदक तशें पूर्णपणे त्या गटराचें ओवरफ्लो जालें. आनी ओवरफ्लो जावन तें उदक मागीर तें ज्या भागांक वाट मेळटा थंय तें उदक गेलें. तातूंत आर्ट एंड कल्चराचें कितें मिस्टेक? नाही, आर्ट एंड कल्चराचें म्हणजे कशें ताणें जो स्टाफ आशिल्लो पळय न्ही, ताणें कोयर कचेऱ्यो बाकीचे हें आसा तें थंय पळोवन तें काडपाक जाय आशिल्लें. जे थंय स्थानीक मागीर मेंटेनन्स जो प्रकार आसा न्ही तो सारको जावना आशिल्लो. आनी तें लक्षांत आयलें. आनी दुसरे दीस किंवा तिसरे दीस सुद्दां खूब पावस पडलो. पण दुसरे दीस आनी तिसरे दीस अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम खंय जावना ते. म्हणजे त्यामुळे ती थोडीशी निग्लिजन्स असल्यामुळे जे हँडओवर करतकच जो स्टाफाचो आसा ताणें लक्ष दिवं ना म्हणून ते गजाल घडली आसा. मेंटेनन्स आर्ट एंड कल्चरा कडेन आसा काय PWD GSIDC? मेंटेनन्स हो ताणेंच करपाक जाय, मागीर आर्ट एंड कल्चरानच करपाक जाय. म्हणजे म्हजे म्हायतीनुसार अजुनूय थंय स्टाफ ज्या प्रमाणे दिवपाक जाय तो दिवंक ना. मदीं हांवें एकांदर थोडे जो स्टाफ ते दिले. हांवें मुख्यमंत्र्याक वचून सांगलें की ताजो मायबाप कोण ना म्हणून थंय सद्याक. म्हणजे ते कांय गजाली ते दिसपडटल्यो. आनी मागीर तांकां कांय स्टाफ दिला. पूण तरी सुद्दां जो आनी स्टाफ दिवपाक जाय पूर्ण मेंटेन करपा खातीर अजून दिलो ना अशें म्हजें निदर्शनाक येता. मेंटेनन्सा खातीर स्टाफ दिवना? मेंटेनन्सा खातीर म्हणजे ओवरऑल जो रवींद्र भवन पळोवपा खातीर म्हणजे सादारणसो जो सायजेबल जो स्टाफ आसपाक 30-40 तरी आसपाक जाय येदे व्हडले हाका, की तसो ऑफिशियली तो स्टाफ दिवंक ना. आतां फुडें विचारलें आनी कंट्रोवर्सी जातली. कोणें दिवना, कित्याक दिवना? हांव तातूंत वचना. पूण तें दिवपाक जाय अशें तें मेंटेन करपाक जाय. म्हणजे येदी व्हडली सुसज्ज अशी इमारत आसा न्ही ती जेन्ना सरकार बांदता मेंटेनन्सा खातीर जो स्टाफ दिवपाक जाय तो दिवपाक जायच. ते तुमच्या आनी मंत्र्या मदीं जे चल्लां पळय न्ही शीतयुद्ध ताका लागून सद्या हो प्रॉब्लेम? ना, ताजें हांव शीतयुद्ध म्हणना. हांवें म्हज्या म्हणजे हाजे पयलें एक बऱ्याच वेळाचें हांव विधान केलां की म्हणजे तें तो म्हज्या समाजाचो आसा असं म्हणून न्ही. खंयच्याय मनशाचो मनीस जो आसा न्ही मनशाचो कशें की एका स्वभाव जो आसा म्हाका म्हजो स्वभाव तुका पडटलो तसो ना, तुजो स्वभाव म्हाका पडटलो अशें ना. किंवा एखादो मैत्रीचो संबंद आसतलो आनी खंयचे संबंद आसतले समाजांत काम करता आसतना सगळ्याच प्रकारचे लोक तुका सारके मेळटले अशें ना. पण हांवें कांय काळ बरोबर काम केलां. पण मध्यंच्या काळाक हांवें 2012 उपरांत हांवें जो स्टेटमेंट आनी आजूय करता, म्हाका ज्या लोकां कडेन म्हजें काम फुडें व्हरपा खातीर म्हाका अडचण येता मागीर त्या लोकांनी म्हाका संबंद दवरपाचोच ना. आनी तातूंत मध्ये हांवें कांय लिडराचें कांय लोकांचें नांव सुद्दां हाजे पयलीं घेतलें आसा. म्हणजे म्हाका तांच्या सावलीक सुद्दां रावपाचें ना हें हांवें सांगलें आसा. त्यामुळे मतभेदाचो विशय ना. तुजे कडेन म्हाजें पटना न्ही तें.